Congress party is shocked and surprised that even after 4 days this scam has been exposed. There are no steps taken by the state government to find out who are the culprits involved in this scam. Only the statements are coming. We are not seeing any action that is coming from the government side. It's almost 5 days, we will be entering the 5th day, and we are seeing that there is no FIR or any mode of investigation. वाचा सुंदर जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर आसा जाचे अंडर एंटायर प्रोजेक्ट चल्ल्या तो हे एंटायर स्कॅमाचो एक्यूज म्हणून दिसता आसतना हांगा एक्शन जावपाचें सांडून मुख्यमंत्री आले 2 दीस ताजे कडल्यानूच रिपोर्ट मागपाचे मोडान आसा. हांगा इशू पॉलिटिसायज करपाचेर चड भर दिलो वता. आमी काँग्रेस पार्टी स्ट्रॉंग डिमांड करता की 48 तासां भितर FIR रजिस्टर जावची. आमी ऑलरेडी मुख्यमंत्र्याक पत्र धाडला. 48 तासां भितर FIR रजिस्टर जावची. हे जे कोण कल्प्रिट्स आसा जे आमचे माननीय रक्षा मंत्र्याक खबर आसा कोण ते 2 मंत्री, त्याच बरोबर कोणाचे बंगल्याचेर ट्रान्झॅक्शन जाल्लेले ते बंगल्याचे ओनराचे नाव आनी कोण मंत्री कोण ऑफिशियल्स जे ताका सगळें खबर आसता ताणें इमिजिएटली हे लोकांक नेम करचे FIRान आनी तांचेर एक्शन जावपाक जाय. Immediately, if this government is serious, they should file an FIR and proceed to prosecute them before the Indian courts.